पयले सतेर हांव फादर डॉयलाक आनी ताच्या सांगात्यांक कितें भाशेन पोरबीं दिता सगल्यांनी म्हणटा आपली भुमिका बरे भाशेन केल्या जावं कांतोरीस जावं आनी आमचे वाजोवपी आनी एक्टींग बी सगळ्यांक सो म्हजें पोरबीं ताका म्हाका दिसता पयले फावटी आयलां ताच्या तियात्राक तो जायते तियात्र ताणें बरयल्यात कॉम्पिटिशनांतूय बट म्हाका उगडास ना हांवें ताचो खंयचोच तियात्र आदी पळयल्लो म्हणून तो सायज हांव पयले फावटी हांगासर ताच्या तियात्राक आयलां आनी खरेंच म्हाका दिसता हो तियात्र ताचो आदीं घडये सगळे बरें आसलेले आसतले नाका पूण हो तियात्राचो ह्या आतांच्या परिस्थितीक म्हाका दिसता लागता तसलो आमी न्हू पिराजीत काळान न्हू उपास कोत्ता मागणें इल्लें घडये सुबेज कोत्ता आमी दुसऱ्यांकूय इल्लें दान दिता आनी जायतो लोक आमच्यो कारेजमाच्या काळार खरेंच जायत्यो असल्यो वस्तू कोत्ता पूण हेंवूय म्हाका दिसता इल्लेंशें ओडकून घेवंकूय गरजेचें की उपास म्हणटात तो न्हय फकत इल्लें सुबेज मागणें केलें आनीक दान दिलें आनीक कितें दुसऱ्या वस्तू केल्यो म्हणून पूण आमच्या जिविताचेर भितर वचून आमी इल्लेंशें पळोवंक जाय म्हजें जिवीत खंय पावलां न्हू हांव कितें कोत्तां काय म्हज्या जिवितांत न्हू कशे भाशेन हांव जेजूच्या वावरांत हांव मिसळ आसां काय बरे भाशेन घातलां ताणें की आमी बावतेज मानतात आमी प्रवादी जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी वांटो घेतात म्हाका दिसता आमचो जायतो लोक जाणा नको न्हू तो जाणा न्हू पूण जिवितांत भायर सरोना दिश्टी पडना तें आयकलां न्हू घडये वेगवेगळ्या कारणांक लागून म्हणजे जिविताची रिस्क आसता त्या कारणांक लागून घडये जावंक शकता हांवें कितें उलोवपाक जाय आमकां त्रास पडटात प्रेशर आसता धमक्यो येतात म्हणून पूण बरें म्हाका लागलां तें न्हू ओगो रावन मेलोल्या परस न्हू ताळो उखलून स्वताचो ताळो उखलून तर मेल्यार म्हाका दिसता एक मान आसता आनी हें म्हाका दर एका क्रिस्तांवाच्या जिवितांत भितर सरपाक जाय आमी गोंयकार क्रिस्तांव कितलें वायट चलता आनी हांव नको फुडाराक हें चलता तातूंतल्यान आमचें गोंय खंय पावतलें तें इतलें करप्शन इतली दादागिरी इतलें व्हडपण आनीक म्हाका दिसता हाचेर आमी ताळो उखलूंक जाय जावं धर्मा वाटेन जावं स्वता वाटेन जावं गोंय राखूंक भावार्थ सांबाळूंक म्हाका दिसता आमी फुडें सरपाक जाय म्हणटच एक बरो संदेश ताणें दिल्ल्या खातीर हांव देवाक आर्गां दिता आनी ताकाय पोरबीं दिता देवान कोणा भाशेन सामेलाक उलो केलो हांव तें वाचता म्हाका दिसता देव म्हाका आपयता म्हणून देव आमकां सगळ्यांक आपयता वेगवेगळे पिरायेर आनी वेगवेगळ्या मनशां 2 तारीख म्हयनो नोव्हेंबराचो दीस आमकां तो दुखाचो ह्या दिसा आमी उगडास कोत्ता सगळ्या गोंयच्या सोयऱ्या मेल्ल्याचो ह्याच नाताळान तुमकां वालोर दाखोवंक सोदता आमेलेल्या मनशाचो आज म्हाका फाल्यां तुका आमचेर एक दीस येतलो मरणाचो एकादार म्हणटा तें आयकोंक दुसरें दिसतलें तोय सांगो तुमकां दिसता कोणाक मानना फालां जे पळय हांवें पळयलां तेंच तुमकां पळय दिसता मेल्ल्याचो दीस येता शिडी तिरीन आमी बेता हे दिसाक वरोस भर रावता पळयल्यार वशें दिसता वर्साची पाटी तोडी मेलेल्याची खबर घेता आमच्या ख्रिस्ती धर्माचो
ही पळय म्हजी उतरां हांवें तुज्या तोंडान घाल्यात. पळय, उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, नास करूंक आनी खाला उडोवंक, बांदूंक आनी भोंकूंक, राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांवें तुका अधिकार दिला. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हांव फादर डॉयल ही धर्मीक दाखोवन घेवन आयलां प्रवाद्याचें जिवीत आमकां आदल्या करारांत जायतें मेळटा. आमी सदांच मिसार आयकता, वाचपां आयकता आनी पवित्र इस्नाना सुमयार आमकां ह्या प्रवादीक कार्यान वांटो आसा. सो हेंच आमचेच भितर आसलेलें प्रवादीक कार्य जिवाड करूंक हो आमचो हेतू जालो. प्राचीन काळांत आयज आमी प्रवादीक ताळो वायटाचेर निर्शेद मारून आनी बरें तें आमी उदरगत वाडोवंक, बऱ्याक सांगात दिवंक आनी वायटाचेर निशेध मारूंक आमी ही धर्मीक दाखोवण केल्या. आमी जण एकल्यान वावरूंक जाय न्हय. सोशल एक्टिविस्ट जावं कोण जण एकलो जावं गोंयकार आहा ताणें आपणान देवान दिल्ली सृश्टी भूंय सगळें राखूंक जाय. कित्याक देवान हें आख्खें स्वयं दिलां मनशां पासत. सृश्टीन मनशा विणें रावूंक जाता पूण मनशान सृश्टी विणें रावूंक जाता हो एक मेन कन्सर्न आसलो आमचो. आनी आमी सगळे एक्टिविस्टांकूय तेंको दिवन आमी सगळीं जागृतायेन ही आमची सृश्टी सांबाळूंक आमी हो संदेश घेवन आयले. आमचे इगर्जेन नवोच पादविकार आयला. हिशोबांताका आमच्या गांवान पाठयला. हांवें न्हय ताका म्हजो आदार वासायला. देखून ताणें म्हाका ऑफिसान बसयला. इगर्जेच्यो म्हणून कितल्यो आसता त्यो राती. केदो ना जाल्यार हांव वाजयता गाटी. साकिस्तांव निदान उरल्यार पेटयता वाती. वगत येयल्यार फोंडाची काट्टाची माती. वगत येयल्यार मेलेल्याकूय काडटा माती. एके वाटेन म्हाका देव आपयता सगळ्याक आनी देवाच्या उतराक हांवें ना म्हटल्यार देवाक राग येतलो आनी जेनीक हांवें ना म्हटल्यार जेनीक राग येतलो. कितें हांव करूं कांयच म्हाका सोंस पडना. फ्रँकी, कितें जालां? जायते दीस जाले हांव तुका पळयता. तूं चिंतनांनी सारकोच घुस्पलोलो आसा. तूं जेनीची चिंतता न्हय? मेलिका, दर एक मनीस आपल्या जिवितान घुस्पवताच. तूं तुज्या जिवितान जायते घुस्पवलेले. आखरेक तुवें तुजो निर्णय घेतलो. पूण तुजे वावराचे वाटेन तूं तर HR मॅनेजर जाल्यार तूं इतलो चिंतनांनी कित्याक घुस्पलोलो आसा? म्हज्या फुडारा नशिबान बरयलोले मेवता मोक्षाच्या रुपान देव मनशाक बेटा. केन्ना कशें आनी खंय मेळटले जायते पावसोच मना. आवाडटान मागतल्याक देव पावता. हातून दुबावना. आयका ते खबर सांगता बाबा भयणांनी ओडाव मारिना. हांव फादर बेंजामिन विक्टोरिया प्रवादी ह्या धर्मीक दाखोवणेंत यादनिकाची भुमिका करता. तरणाट्यांक आनी कुटुंबांक मार्गदर्शन दिवंक आनी आमचें प्रवादीक कार्य कितें तें ओळखूंक हांव तांची मनां उजवाडायतां. ह्या धर्मीक दाखोवणेंत हो प्राचीन काळांत आमकां सगल्यांक हो संदेश आमी नियाळूंक, देवाच्या उतराच्या उजवाडान तो जिवंक आनी हो धर्मीक दाखोवणेचो आमचो वावर लोकां दरेत पावोवंक आमी जायते प्रयत्न केला. आमचेर आनी सोमेस्तांचेर बाबाचो आशिर्वाद पळोवंक. हॅलो गायज. या दोन आहे गायलो. एक प्रीती आहा आणि एक करिश्मा. No, you didn't get me. What I'm trying to say is you're a husband and wife and you don't fight like this on the road. People are watching. It's not right. You have to go home and fight. The society is watching. सोसायटीचं नेल मुगो ते. तू काय कोण सांगलो गाडवा ती रेशन कार्डावर नाव चेंज कर म्हणून. ऍक्च्युअली व्हॉट तुला माय नेम पेद्रो सालो फर्नांडिस आणि पेद्रीन फर्नांडिस. आम्ही रेशन कार्डाचे चेंज करतो. No, I mean. मीन्स आहे नाही कोरेजम. फादरान सांगितलं साठी जे कोण आहे त्यांनी मीन्स छापा जाता.
आतां भुरगे न्हेवप ना Shifa, you're like that threats. म्हाका 60 जाली कुशीन सर Look, what I mean is, मीन ना गो बाय सेमान बंद केला मीन त्राक वयर कांडोले एश कोन दोन गुच कांडोले मीन ना no, you did not understand me. हां बस स्टँड बाय थिंग राम उठे गेले पार बस स्टँड देना मुलाची No, you did not get me. What I'm trying to say is, फादर तू सांग फ्रँकी एडिसनी जायते रोजाक प्रवादाचे जिवीत वाचता तो वय फादर आनी आपूण एक प्रवादी जावंक सोदता फादर हे पिरायेर ताणें पाद्री वो प्रवादी जावंक जाता बावतिस्माच्या संस्कारांत आमकां सगळ्यांक जेजूच्या यादनीकपणान रायपणान आनी प्रवादीकपणान वांटो मेळटा पूण जायते बावटी आमी तें विसरता सारकें फादर जेरामियास प्रवादी इसाया प्रवादी हांचे आमी जायते आयकता पूण फादर प्रवाद्याचो मुखेल वाव कितें अशें म्हणटा ते आयकोला जायते जाण जोरी तर फेलीस जावंक जाय तुका जिवितान जाल्यार संवसारान तुवें पयलो बेरो जावंक जाय जायते जाण गोडयेची तुम पडटलेत चिंतून आपलेच भितर घुसपतलेत म्हणटलेत सेबी दे दिवाराच कितें सांगोंक सोदता काय चड पयसांव तुमकां व्हरोना सापसुबी कोणाची चिंचोत काडिना म्हाकाच गोडलां तें सांगता हीं उतरां आयकोन कोसाक लाय सोजमोग ना ताका सोजमावून सांगता आनी एक फावट उतरांचो उगडास करता संवसारान फेलीस जावंक तुवें पयलो फेरो जावंक जाय आणि तुझी नोकरी? हांवें रेजिग्नेशन दिलं. किती? हे तू हय इतलें जोडून हांव कोत्तलो की जाणा न्ही प्रायवेट कंपनीन म्हाका जायते ऑफर आयले पूण हांवें खंयचेच जॉब घेवंक ना म्हाका म्हजो डॅडीचो धंदो करूंक जाय आनी हे समाजाक दाखोवंक जाय म्हज्या डॅडीच्या धंद्याक पासून म्हज्यान कितें करूंक जाता सदांच प्रेम कोंब्या साजार उठून म्हाका घाट वाचूंक जाय नसतो तयार करता म्हणल्यार जिवाक काका हाय बोलतो काडटा म्हणल्यार म्हज्या बेडान येता बाय मायचे वेगीन सोडून आमकां स्वर्गाक गेला पाय सेवा तुमची करून आमी घरावंक बसता देवाचेरूच विस्वास दवरून खुशाली आसता निस्पण व्हरून करून आमी सांजेचे तपता सुट्टी नासतना दुसऱ्या दिसा तयार आमी आसता सुट्टी नासतना दुसऱ्या दिसा तयार आमी आसता म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीन आयज आमी सगळीं खुशाल कित्याक प्रवादी हो एक तियात्र आमकां सगळ्यांक एक देणे कशें आमचे पवित्र सभेन ह्या कोरेजमाच्या काळान फावो जाला फादर डॉयल हाणें हो तियात्र बरयला दिग्दर्श केला आनी केरी भाशेन आपल्या हेर यादनिका सांगता फादर बेंजामीन आनी फादर योजिका सांगता घेवन सगळ्या लौकिकां बरोबर हो बरो ताणें तियात्र दाखोड केला एक संदेश आमकां ह्या प्रभादीक तियात्रांतल्यान फावो केला प्रभादीक कार्य जावन आसा एक विचित्र देणें देवालें जें आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतावन आयज मेरेन पासून हें प्रभादीक देणें देवान आमकां फावो केलां तर एक बार प्रभादीक आमकां फावो केल्यात आनी एक प्रभादिकाचें आपोवणें म्हणल्यार देवाचो मोगाचो ताळो ताचें उतर संवसाराक परगटूंक धिरांत परगटूंक नीत ज्यो अनीत आसा जंय भ्रश्टाचार आसात थंय एके भाशेन बरेपण हाडूंक जंय शांती बिगडलेली आसा थंय शांती हाडूंक आनी एक नवो संवसार बांदूंक ह्या तियात्रा वरवीं जायतो संदेश आमकां दिला कितें भाशेन लौकिकांक हें प्रवादीक देणें न्हय फकत पाद्रीचें वो माद्रीचें पूण लौकिकाचें कित्याक पवित्रस्थाना वरवीं हें देणें आमकां फावो जाता एक यादनीक कसो एक प्रवादी कसो आनी एक गवणी कसो ते बसत ह्या तियात्रांत कितें भाशेन हें प्रवादीक ताळो हें देणें लोकांक उत्पन्न केलां की लोकांनी आपलो प्रवादीक भाव सदांच फुडें दवरूंक जावं कुटुंबान जावं समुदायान जावं समाजान
जावं पवित्र सभेन. तर हांव कितें भाशेन तांकां शाबासकी दिता हो तांणी ताळो ह्या माचयेर वरवीं संवसाराक दाखोवन केला आनी कार्य दर एका क्रिस्ती कार्य तांणी उगडापे केलां. त्या पासून हांव कितें भाशेन फादर डॉयलाक आनी ताच्या सर सांगात्यांक हांव दिनवासतां कित्याक ह्या काळान तांणी आमकां एक मोगाचो एक कुरपे बरीत संदेश दिला देखून. देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. कसल्यो गजाल